पालिका कायद्याचे कायदो पुस्तक उघडून नगराध्यक्षाक मतदान फक्त बॅलेट पेपरावरवीच करू येता काय ना ते तपासचे असो ह्या विशीं एकूय उत्तरान उल्लेख केला जाल्यार येवन म्हाका दाखोवचे म्हूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उलयला। आरडीएक्स वा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। ते म्युनिसिपल अमेंडमेंट पयलीं एक्ट काडा आनी चॅक करपा जाय तो उलयता तांकां एक्टा भितर खंय बरयल्लें आसा सिक्रेट बॅलट घेवपा जाय म्हणून पयलीं चॅक करपा जाय। एक्टांत जर एक शब्द आहा थंय सिक्रेट बॅलट जाल्यार दाखोवचें पण ओपोज कित्याक करता म्हणटा ते राजकारण चल्लां उपयोग करता म्हणजे कितें थोड्यांक तें अशें जाय न्ही नाटक जालें कितें कावन्सिलरान थोड्यांक फोडप आनी कितें करप डेमोक्रेसीक नंबर हो सुप्रीम मान्य करता तुमी नंबर आसा ताणें रूल करप न्ही गव्हर्मेंट किंवा म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं जाचे कडेन नंबर आहा ताणें रूल करप। आनी आतां सगळे कडेन आमच्या एसेंब्ली भितर स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता स्पिकराचें इलेक्शन कशें जाता एक्ट म्हणटा की स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील म्हणटा ते नॉर्मली आतां ते थोडे जाण प्रिजायडींग ऑफिसर इंटरप्रिटेशन करताले वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू नॉट गो फॉर दॅट इंटरप्रिटेशन इट इज व्हेरी क्लियर एक्टांत खंयच प्रोविजन ना जशें वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें दाखयता वोट ऑफ कॉन्फिडन्स कशें घेता ते स्पेशल मिटींग ऑफ द कावन्सील स्पेशल मिटींग इज ऑलवेज बाय शो ऑफ हँड्स दोज हू से फॉर स्टँड अप दोज हू से नो स्टँड अप जालें। पण अशें जर जाल्यार सर विकान चेंज जावचें ना अशें कशें जातलें विकांचे अशें केल्यार जाता आतां आसा तशें आतां कितें केलां 15 तुका मेजॉरिटी आसल्या शिवाय तुज्या नो कॉन्फिडन्स हाडूंक जायना पयलीं आशिल्लें 1/3 म्हणजे सपोजींग 30 जाण आसा कावन्सिलर जाल्यार 1/3 म्हणजे कितले जालें 10 जाणांनी सिग्नेचर मारली की तुज्या नो कॉन्फिडन्स अशें हाडपा जाता। तुका आतां कितें केलां नवो एमेंडमेंट पयर केला तातूंत भितर म्हटल्यार मेजॉरिटी म्हणजे 30 कावन्सिलर जाल्यार 16 कावन्सिलरांनी सायन मारले शिवाय तुज्यान मिटींग आपोवपा जायना 16 कावन्सिलर सायन मारून मिटींग आपयता डायरेक्टर मिटींग करता आनी थंय मागीर सिक्रेट बॅलट म्हणटा आनी 5 जाणां कोण तरी रातचे फुलयता हें करता आनी थंय आसा 16 थंय पडटा 12 मतां हें जावपाचें डेली पडते नाव इट इज ऑल रायट न्ही कोणा कडेन मनीस आहा तें जालें इट इज बाय शो ऑफ हँड नाल्यार ते सिक्रेट बॅलट केलें जाल्यार तशें जावपाचें एसेंब्ली आयात आसल्यार पळय एकदां सिरसाट वॉज इलेक्टेड आनी थॉमाजीन वॉज नॉमिनेटेड म्हणून हेडलायन आशिल्ली लक्षांत हाडा ताजे फाटल्यान मागीर एमेंडमेंट करून गव्हर्मेंट डिसायडेड ऑल ओवर सगळे कडेन स्पिकर्स आर इलेक्टेड